गोवा कोंकणी अकादमी हरमलच्या गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाच्या जोडपालवान 19व्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करता। या संमेलना खातीर कार्यकारी समितीची निवड जाली। संमेलनाचे येवकार अध्यक्ष म्हण महाविद्यालयाचे प्राचार्य उद्देश नाटेकर हांची निवड जाल्या। हे संमेलन 7 आणि 8 फेब्रुवाराक गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाच्या प्रांगणात जातले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आणि गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन हरमल हांच्या जोड पावलान 19व्या युवा साहित्य संमेलन गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन हांगा घडटले। 2 दीस 7 आणि 8 फेब्रुवारी हे संमेलन गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एज्युकेशनान जाता। ह्या सुवाळ्याक भौमानेस राजेंद्र गांवस हे उद्घाटक आसतले। तशेंच गोवा राज्याचे आदले मुखेलमंत्री भौमानेस लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे ह्या कार्यक्रमाक मानाचे सोयरे म्हणून उपस्थित आसतले। संमेलनाध्यक्ष म्हणून डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हे उपस्थित आसतले। तशेंच गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष श्री अरुण साखरदांडे हे ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले। 2 दीस हो कार्यक्रम चलतलो। 7 आणि 8 फेब्रुवारी हरमल ह्या गांवांत। ह्या कार्यक्रमाक बीज भाशण हे भौमानेस भास्कर नाईक डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन हाचे माजी संचालक ते तांचे बीज भाशण आसतले। ते पयल्या दिसा आसतले 7 फेब्रुवारी। ताच्या नंतर पडवीर म्हणजे जो जाहीर मुलाखत हो कार्यक्रम जातलो। भासाभास हो कार्यक्रम जातलो। ताच्या नंतर कवी संमेलन जातले। हे पयले दिसाचे कार्यक्रम आसा। आणि दुसऱ्या दिसा म्हणजे शेनवारा 8 फेब्रुवारी 2020 ह्या दिसा कार्यशाळा जातली। कार्यशाळा ही कविता, कथा, निबंध आणि एकांकिका ह्या विशयांचेर ही कार्यशाळा जातली। 3 मिनटांचे युवा महोत्सवात कितले हायर सेकंडरी आणि कितले कॉलेजी ऑल ओव्हर गोव्यातल्यान घेतले? नाही, हे ऍक्च्युअली सगळ्यांक मुख्य आसा। म्हणजे जितले हायर सेकंडरी ज्यो आसा, म्हणजे म्हाका दिसता की 80 हायर सेकंडरी आसतले मुगो। 106 हायर सेकंडरी आसा। आणि मागीर ते कॉलेजां आसा सगळी। हे सगळे पार्टिसिपेट जातले हातून? हय, जे बरयता ते कोंकणी कविता बी बरयता आणि कितें ते पार्टिसिपेट जातले। आणि थोडे पळोवपाकूय तांच्या बरोबर येवंक शकता न्ही। म्हणजे आतां म्हज्या मित्रान समज भाग घेतला कविता, तोय बी 4 जाणांक घेवन येता थंय आयकपाक। अशा तरेन खुबशे 300 वयर भुरगे येवंक शकता ह्या। आनी त्या भायर जाणटे लोक जे आतां बरोवपी आसा ते सुद्दां येतात। तांचो भाग नासलो तरी मार्गदर्शन करपाक येता आणि ते चर्चा